मुरगांव म्युनिसिपल काउन्सिल आनी दुसरें टुरिजम डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे आनी आमचे मुरगांव तालुका छत्रपती शिवाजी महाराज उत्सव समिती हेंच्यांनी हो जो 350 वर्सां जो शिवाजी महाराजाक जाता त्याचो सोहळा आमी सारको व्हडल्या जबरदस्त मुरगांव शहरान करपाचे अशें विचार केलेले. फाटीं आमचे पयलीं जाताले तेन्ना 3-7 जाण एका भशेन एक टायम करताले, पूण आमी ह्या टायमार आमी सगळ्यांक एकत्र हाडल्या. तितून आमकां सगळ्यांनी हातभार लायलो आसा. तशेंच आमचे हिंदू समाज त्याचो अध्यक्ष जो आसा नानाबाब बांदेकर तेणी त्याचो हातभार कित्याक ते शिवाजी जो आमचो स्टॅच्यू जो आसा तो तेंच्याच हेतून जाल्लो आसा. म्हणून तेंच्यांनी तो सकाळी फुडें जो 19 तारखेक 9 सुमार जो अभिषेक जातलो तो तेंच्या हस्ते प्लस आमचो मिनिस्टर मोविन गुदिन्हो सर, आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सालकर आनी तशेंच आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्प बामणकर हे सगळे थंय हाजीर आसतले. तशेंच आमी आसतले, तशेंच आमचे शिवप्रेमी आसतले. 9 सुमार अभिषेक आसतले. तशेंच आमचे स्कूल केशव सुमती स्कूल जे तेंचे 500 भुरगीं प्लस तेंचो स्टाफ आनी तेंचे सगळे पेरंट्स 9 सुमार ती हाजीर आसतली. तेंचो थंय लेजीम आसतले स्कुलांचो. तेच्या मागीर स्कुलाची एक तेंच्यांनी एक बरी व्हडली दिव्य रॅली हे साजर करपाची आसा. ती कदंबा बस स्टँड वास्कोसून ती म्युनिसिपालिटी मेरेन ती येवपाची आहा. आनी प्लस मागीर 3 सुमार एक भव्य रॅली आसतली. ती आमच्या सड्या भागासून सुरू जातली, तशीच चिखलेसून येतली आनी प्लस मांगोरसून येतली. ती आमी तिगूय जाण हांगा एकत्र आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या सेंट्रल चर्चीच्या ऑपोजीट ते सगळे रावतले आनी थंयसून मागीर ती स्वतंत्र पाता कडसून ती म्युनिसिपालिटी कडेन पावतली. आनी त्याच्या मागीर आमचो कार्यक्रम जो आसा, आमचो कार्यक्रम जो आसा तो एक आसा पवाडा आसतलो. तो कोल्हापूरसून आमी स्पेशल तेका हाडलो आहा पवाडा. मागीर थंय वक्त आसतलो जो शिवाजी महाराजा बद्दल उलयतलो आनी मागीर आमचो प्रोग्राम असो सोंपतलो असो आमी प्रोग्राम हे केलेलो आसा. त्याच्या मागीर थंयसरूय आमचो चीफ गेस्ट म्हणून आमचो मोविन सरूय आसतलो. तशेंच आमचे दोगूय आमदार वास्कोचे आनी मुरगांवचे दाजी सालकर आनी संकल्प बामणकर ते हाजीर आसतले आनी आमी सगळे कावन्सिलर आनी आमी सगळे शिवप्रेमी ते आसतले. असो आमी हो प्रोग्राम सेट केलेलो आसा.